आमकां डिसिजन घेवपाक पडलें कित्याक हें डिसिजन लोकां जाय तें हे लोकां लागून घेवचें पडलें. आमी चोयलां 2-3 टर्म कितकून आमी काडले कितको आमकां काम करपाक त्रास जाताले तेका लागून आमी डिसिजन घेयलें. आनी हें डिसिजन कित्याक TMCक उर्बेवंत सारके दे हॅव द पावर, दे हॅव दॅट झील, दे हॅव दॅट फायर in the belly, they have that intent, infrastructure, data, तेंकोडे strategy ha. All this is required to see that you are somewhere in 2022. म्हणजे तुक सदा आमी डिसिजन घेतले लोकां पड जाय तें वो लोकां नाकते आमगे लोकां कितें अडचण जाताय त्यो वी वेल हॅव इट एट द बॅक ऑफ आवर मायंड. सो वी वॉन्ट दॅट आमगे लोकांक रुलिंगा पावोवपाक ऑपोजिशना रावलो परस कित्याक लोकां एट द एंड ऑफ द डे लोकांक काम जाय. सो हें डिसिजन विदावट एनी कोणें आमी फास्ट डिसिजन घेयलें म्हूण थोड्या मातशें आमगे सपोर्टरांक इल्ली दूख लागल आसतली हांव समजता. बट हें आमकां डिसिजन जायत तेंप जालां हांव चिंतीत आहा करपाक. हें जायना काँग्रेस पार्टी कडेन कितको मुखार व्हरपाक. सो हें डिसिजन आमी घेयलां. हितू 3 टर्म हांवें काम केलें लोकां पासत. हांवें ज्यो सुविधा नासल्यो त्यो हांवें हाडपाक खूब प्रयत्न केलो. सगल्यो सुविधा बट दिल्ल्यो त्यो हांवें मुगे ओन मॅनेज केल्यो. आतां म्हाका हेज्या मायज काम करपा जाय. म्हाका हेज्या मायज सुविधा लोकांक दिवपा जाय आनी ह्यो सुविधा दिवपाक मुगे मागण्यो लोकांक म्हजे बरोबर रावाय. आनी हांव तुमकां एक एश्योर दितां काळजांतल्यान डबल काम करतलो. ज्यो वस्त केल्यो त्यो आमी शॉर्ट टायमा भितर हे पार्टीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन आमी करतले.